यार हे विधानसभेचे दीस कमी आसात वाडोवपा जाय पूण 15 दीस म्हणजे खूब जालें अशें दिसता. ना तशें ना. बरें. ज्या पद्दतीन विरोधक प्रश्न फुडें हाडटात हय. ते लावन धरतात आनी सत्ताधारी ते तितले सिरियसली उत्तरां दितात ते पळयले जाल्यार म्हाका दिसता 15 दिसाचे 20 दीस जाले म्हणून काय हरकत ना. व्हेरी नायस. सो हाजो अर्थ असो की टीव्हीक लागून हय. आमदारूय बरे उलयतात, अभ्यास करून येतात, सत्ताधारी बी. कारण आमकांय ते आतां कळ्ळां की टीव्हीचो जसो एक प्रकाश जोत लोकांचेर पडलो, लोक पळयतात, एक दबाव निर्माण मेन जाला. म्हणजे कितें की जेन्ना खंयची विधानसभेन चर्चा जाता तेन्ना हो हें उलयता आपूण हें आयकल्लें अशें म्हणण्यापेक्षा ह्या कायद्यान ही कलमां आसात, ही कलमां दुरुस्त जावपाक अशी जेन्ना चर्चा आयकपाक मेळटा न्हू खूब बरें दिसता. म्हणजे विधानसभेन तशी चर्चा अपेक्षीत आसता. आनी कांय विरोधी वांगडी हय. परत तेच उलोवपाक लागले अशे तरेचे आरोप जाता. तेच विशय म्हणजे कितें जाता की 1-2 दिसां फाटीं जर तुमी पळयले जाल्यार ओल्ड गोव्याचो जो बंगलो आशिल्लो ताचो TCPच्या संदर्भात त्यांनी तेंच्यांनी विशय काडिल्लो. आयज तोच विशय पुन्हा तेंच्यांनी काडलो. म्हणजे 2 दिसांनी तोच विशय आयलो. असो बीजेपीक मातसो ते उत्तर दिवपा खातीर खरपोवपा खातीर एक संदी घेतात. एनी आमचो रिपोर्टर गौरीश गांवकर विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आसा. गौरीश, आमचो आवाज ऐकूं येता तुका? हय सर. येस. सो आयच्या दिसाचो आढावो घे. मागीर तुवें जे पळय कितें प्रश्न तूं रेज करतलो, जे मुद्दे रेज करतलो ताजेर आमी चर्चा करया. उलय. हय सर, सगळ्यात पयलीं सर विजय सरदेसायन सर फाटल्या दिसांनी एक इश्यू काडलेलो तो म्हणजे सांकवाळे पंचायतीचो सेक्रेटरी जो आसा तेका विजिलन्स डिपार्टमेंटान तेका सस्पेंड करची म्हणून ऑर्डर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक दिल्ली पूण तो सस्पेंड जायनाशिल्लो. सो खंय तरी तेजेर प्रेशर, कसलो प्रेशर लागता, पंचायत डायरेक्टराचेर कसलो प्रेशर लागता हे सर विधानसभेन एक 2-4 दीस पयलीं विजय सरदेसायन काडलेले. सो तेजेर सर आयज विजय सरदेसायन सर तेजेर सांगलेले आसा की जो सेक्रेटरी जो आसा सांकवाळे पंचायतीचो तो सस्पेंड जाल्लो आसा म्हणून आनी सीएमाक ताणें थँक्यू म्हटलेले आसा. तेजे उपरांत सर क्वेश्चन जेन्ना सुरू जालो तेन्ना फर्स्टूच क्वेश्चन सर विजय सरदेसायक लागलो तो म्हणजे भंडारी समाज आनी ओबीसी सगळे जे राजकारण चलता तितून सर विजय सरदेसायक सर हो फर्स्ट क्वेश्चन लागलो. तेणी सर सगळ्यात पयलीं जो मुद्दो काडलो तो म्हणजे रोस्टराच्या अकॉर्डिंग जे गव्हर्नमेंट वेकन्सी आसात त्यो फील जायनात. म्हणजे भंडारी समाजाक त्यो रिझर्व ज्यो वेकन्सी मेळपाक जाय आशिल्ल्यो ओबीसीक ज्यो रिझर्व वेकन्सी मेळपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो फील जायना. अशे 2141 जॉब वेकंट आसात अशें सर विजय सरदेसायन सांगलेले आसा. सो तेजेर सर सीएमाचे उत्तर जे आशिल्ले ते सीएमान असं सांगला की हे सगळे जे आता आसा ते पर्सनल डिपार्टमेंटाच्या हातीन आसा, हे सोशल वेलफेअराक लागना म्हणून. सो हेजेर आपल्यान पर्सनल डिपार्टमेंट जे आसा तांकां आपल्यान इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा आनी हे जॉब जे फिलिंग आसा ते पर्सनल डिपार्टमेंट करतले अशें सीएमान सांगलेले आसा. सो विजयान सर आनी एक मुद्दो काडलो तो म्हणजे ओबीसी जे आसा ते 27% आसात आणि त्या 27% जी मेजॉरिटी आसा ते भंडारी समाज आसा. सो हो जो भंडारी समाज आसा तांकां खंय तरी ते जो 27% ओबीसीचो कोटा आसा तितून भितर भंडारी समाजाक रिझर्वेशन मेळचे अशें सर विजयान सर हो मागले. जाल्यार तेजे उत्तर जे आसा ते सीएमान दिल्ले आसा की आपूण ह्या वेळार ते एश्युरन्स दिवपाक शकना आनी 2027 जो सेन्सस जातलो जो सेंट्रलाक सावन सांगलेले आसा 2027 सेन्सस जातलो म्हणून त्या तो सेन्सस जालो की जेन्ना आपल्या कडेन आंकडे आसतले तेन्ना आमी हेजेर कितें ते पळोवया म्हणून. तेन्ना विजय सरदेसायन म्हटले जो फाटी जो सेन्सस काडलेलो म्हणजे लास्ट सेन्सस जालो 2012 तो खंयच्या खंय जाल्लो सो तसोच सेन्सस हो तुमी खंयच्या खंय करू नाकात म्हणून. तेन्ना सर आमकां दोगांच्या सीएम आनी विजय सरदेसाय हांचे मदीं मातशे आवाज आमकां वयर सरलो ते आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. सीएम म्हणपाक लागलो की तूच असो भंडारी समाजाचो कैवारी जावं नाका, भंडारी समाजाक लागून आमी खूब कितें कितें केलां. सो तेजेर सर मातसो थंय आवाज जालो. आणि तेजे उपरांत सर आनी एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आसा तो नेक्स्ट क्वेश्चन असो येयलो की रुदोल्फाक लागलेलो हो क्वेश्चन. ओल्ड गोवा चर्चीन रुदोल्फ म्हणटा ड्रेस कोड स्ट्रिक्ट जावपाक जाय आनी दुसरी तेजी डिमांड आशिल्लो तो म्हणजे ओल्ड गोवा चर्च एरिया जी आसा ती बफर झोन रिजनल प्लॅनाक लागपाक जाय. सो हितून जो मिनिस्टर आसा मिनिस्टरान सर उत्तर दितना सांगले की युनेस्को सायट आसा ती प्रोटेक्ट करतले म्हणून आनी सगळे जे मॉन्युमेंट आसात जे ओल्ड गोवा जे सगळे युनेस्कोचे जे मॉन्युमेंट आसात ते सगळे आमी सेफ करतले आनी ASI हितून हे सगळे जे प्रकरण आसा ते ASI मॉनिटर करतले अशें सर मिनिस्टरान सांगलेले आसा.
आणि हितून जे ओल्ड गोवा युनेस्को सायटीन इलिगॅलिटी जी आसा ती आमी केन्ना खपून घेवची ना अशें सर मिनिस्टरान सांगलेलें आसा. सो हेचेर सर युरी आलेमांव जो आसा, युरी आलेमांवान डिमांड केलो की जे बंगलो आसा आनी 54 इलिगल स्ट्रक्चर आसा ती आमकां डेमोलिश जाल्ली जाय. जशें सर आतां तुमी डिस्कशनाक म्हटलें, हे जे डिस्कशन येयलें ते TCP वेळार ऑलरेडी येयल्लें. सो हेचेर परत कित्याक जाय म्हणून सत्ताधारी उलयतात. आनीक युरी आलेमांव बीन हे आमकां डेमोलिशन जाय म्हणून तेणी नेट धरलो. सो हेचेर सर ते सभापती फुड्यान तेणी सगळ्यांनी मेळून धांव घेतली आणि धांव घेवन सर 10 मिनटां खातीर सभापतीचे आयकना म्हणून सभापतीन 10 मिनटां खातीर हाऊस एडजॉर्न केलो. पूण जेन्ना 10 मिनटां जावन येयली आणि 12:30 क्वेश्चन आवर सोंपपाक एक 5 मिनटां उरलेली, जाल्यार ही जी 5 मिनटां आसा ती ओपोजिशन सायड जी आसा ती कशेंच आयकोन घेयना जालें आणि सभापतीक एक प्ले कार्ड स्टॅप करून हाडलेले, तेणी कितें बरोवन हाडलेले आणि ते सभापतीक दाखयत कंटिन्युअस ते स्लोगन दिवपाक लागले. जसो 0 आवर सुरू जालो, क्वेश्चन आवर जसो सोंपलो तेन्ना जे ओपोजिशन आसा ते खंय तरी शांत बसले आणि हेजे सर अशें दिसून येयलें की हे जे ओपोजिशन करताले तो नेक्स्ट प्रश्न जो आशिल्लो तो अलेक्स रेजनाल्डाक आशिल्लो. रेजनाल्ड प्रश्न विचारीत म्हणून खंय तरी ती 5 मिनटां जी आसात ती 5 मिनटां ओपोजिशनांनी बोवाळ घालून आमी वडयली म्हणूंक शकतात. हा इंटरेस्टिंग आहे. ब्लॅक कॉमेडी दिसता म्हाका. रिझर्वेशन टू ओबीसीज एका अर्धान, दुसऱ्या अर्धान ओल्ड गोवाची स्ट्रक्चर्स. ताचेर वयच्या पयलीं जी तेणी सांगलें की सांकवाळचो तेन्नाचो ग्रामसेवक सस्पेंड जालो, सामकी सिरियस गजाल. कित्या खातीर गोंयानूच ग्रामसेवक जे आहा तांकां पंचायत सेक्रेटरी म्हणूनय अपॉयंट करतात. आमी जर पळयलें जाल्यार पंचायत सेक्रेटरीचे रिक्रुटमेंट रुल्स आणि ग्रामसेवकाचे रिक्रुटमेंट रुल्स वेगळे आसात. एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशनूय वेगळे आसा. म्हणजे खंयच्याय अर्दान सेक्रेटरी ना म्हणून थंय ग्रामसेवक काम करता अशें जावंक शकना. की एट पार ते दोनूय पोस्ट ना, एट पार असले जाल्यार ते करपाक मेळटा. जेन्ना सांकवाळचो विशय खंयच्या तरी एका कन्स्ट्रक्शन लागला, भुतानीच्या कन्स्ट्रक्शन चर्चेक आयलो तेन्ना हो ग्रामसेवक थंय पोस्टिंगेन आशिल्लो असो विशय. तेका लागून तेचेर कारवाय जावपाक जाय म्हणून कांय कंप्लेंट्स जाले. दुसरी तेतून वायट गजाल अशी की प्रशासनाचे फेल्युअर अशें कित्याक प्रोटेक्ट कोणी तरी कोणाक करतलो की ताची विजिलन्स केस जाली, विजिलन्सान इन्क्वायरी केली, ACBन तातूंत सबस्टन्स ताका फावंड जाले म्हणून चीफ विजिलन्स ऑफिसर म्हणून चीफ सेक्रेटरी कडेन ती फायल केली. चीफ सेक्रेटरीन ताचेर शेरो मारलो की ह्या मनशाक सस्पेंड करून इन्क्वायरी करची. ती डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक फायल आयली. 1 म्हयनो जालो तरी त्याची सस्पेन्शन ऑर्डर भायर सरा नाशिल्ली म्हणून ती असेंब्लीन पावली. म्हणजे सरकार कशें वागता किंवा एखाद्याक शिल्ड करपा खातीर कितले फुडें वयता. जर घडये असेंब्लीन तो प्रश्न येयल्लो नासलो की कोणी हाडून ना जाल्यार तो सस्पेंड जावचो नासलो. म्हणजे पंचायत आमी सदांच पंचायतीक दोश कितें दितात, पंचायत काम करना. पूण हातून ही जी साखळी तयार जाता, पंचायत मागीर सेक्रेटरी कोण खूब आरोप जाला आनी सेक्रेटरी अपॉयंट जावपाक पयशे घेतात म्हणून. सो हे सगळे आरोप एका अर्धान आमी स्थानीक स्वराज्य संस्था म्हणून आणि वर्सान तेंची ट्रान्सफर करिना. स्थानीक स्वराज्य संस्था म्हणून त्यो बऱ्यो जावपाक सामकी मुळा सावन एडमिनिस्ट्रेशन चलपाक जाय, राजकीय लाव लोकांक मेळपाक जाय, तें जायना. अशे तरेचे कोण ते ग्रामसेवक वचून लोकांच्या तकलेर बसता. ते पयलींच गोंया भितर बोळा दोंगर कापतात. मुळात ग्रामसेवकाक थंय नेमपच इल्लीगल, नेमूंक शकना. दुसरो जो विशय तुमी म्हणटालो न्हू OBC आरक्षणाचो, तो विशय जितलो स्फोटक आसा तितलो तो कॉम्प्लिकेटेड आसा. कॉम्प्लिकेटेड म्हणजे कितें तर 50% वयर आरक्षण वचूंक फावना हो नॉर्म आसा. गोंयान जर आमी पळयलें जाल्यार 27% OBC आसा. तातूंत 10% तेंच्यांनी इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन हाडलो. म्हणजे कितले जाले 37% जाले. 19% हे 10-11% ST आसा, 2% तितून SC आसा. हे जे पळयले जाल्यार तेजो नॉर्म आहा तो फुडें वता. आनी दुसरो तेंच्यांनी कितें म्हटलें की आमकां करेक्ट फिगर आयल्या उपरांत आमी तितल्या पर्संटेन तांकां आरक्षण दितलें. शक्यच जावचें ना कित्याक OBC मे क्रॉस 50% एंड ऑड. गोंया सारक्या राज्यान OBC सगळे एक सिस्टम जायच, सिस्टम घालची पडटली तांकां, घालची पडटली. कितले लोक आसात, कितले लोक तयार आसा. आतां सगळ्यान पयलीं हो जो पळय कितें सर्वे जालो ताका आतां किमान 12 ते 15 वर्स जाले. दुसरें म्हणजे ते जे क्रायटेरिया लायतात न्हू इकॉनॉमीक सर्वेचो तो सामको फॉल्टी. म्हणजे हांवें पळयलां, हांव गांवगिऱ्या वाठारांत रावता. एखादो कोण तरी टिचर, तलाटी नाल्यार ग्रामसेवक सर्वे करपाक येता. तुमच्या घरान फ्रीज आसा, तो म्हण ताका कितें आसा खबर, सरकार कितें टॅक्स लायत काय कितें ना, म्हजे कडेन ना. वॉशिंग मशीन आसा ना, तुमगेर गिजर वापरता तुमी ना, AC आहा
ना म्हणटा तो फक्त तो ना कितें म्हणूंक शकना टीव्ही कित्याक ती फुड्यान दिसता कळ्ळी न्ही. म्हणजे अशा पद्दतीन जो डेटा कलेक्ट करता तो कितलो आमी ग्राह्य धरपाक जाय. अशें आरक्षणा सारके व्हडलो विशय आमी सुटावो करतलो. गोंयान भितर तुम्ही म्हणटा गजाली आतां सामकी Compulsory कंपल्सरी आसा. वेल्यान लोकांच्या घरांनी आतां AC हें कॉमन जालां. म्हणजे सादो हांव म्हणजे त्या व्यवसायाची डिग्निटी कमी करिना. सादो गवणेपण काम करपी मनीस 1,500 रुपया दिसाक जोडटा. म्हणजे म्हयन्याक त्याची इन्कम कितली जाली. पण त्याचे जर तुम्ही पळयले हेचेर रेशन कार्डाचेर मंथली इन्कम आसता 800 रुपया 1200 रुपया. आणि दुसरें म्हणजे कितें बिलो पॉवर्टी लायन जी यादी ठरयता कोण ठरयता ग्राम सभेन ठरयता. तूं म्हणटा एक खरें की गोंय इतलें ल्हान आमच्या आर्थीक आनी एकूण सोशल ह्यो दोन क्रायटेरिया मनशाचे एकूण इन्कम सोदपाची ताजे सोशल स्टेटस शोधून काडपाची आमचे कडेन इतल्यो यंत्रणा आमी तयार केल्या तांचेर परत डुप्लिकेशन ऑफ वर्क इतलें जालां. सादें गांवांत वचून जर बरे तरेन सर्वे जायनात जाल्यार एकूण राज्याचो आर्थीक सामाजीक स्टेटस कसो सोदतले. त्या विजयान जो प्रश्न विचारता तातूंतल्यान एकच आउटकम बरें येतले की ओबीसी समाजा खातीर पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल लेवलाचे जे क्लिनिकल पोस्ट आयज मेरेन मेळनाशिल्ले ते सर्क्युलर 8 दिसान काडटा म्हणून चीफ मिनिस्टरान उतर दिलें. चीफ मिनिस्टरान तेंचो ऑनर केलो की आमी 8 दिसान ते सर्क्युलर काडटा. हो एक बरो आउटकम. आनी एक गजाल भंडारी समाजाक तांचे संख्ये प्रमाण रिजर्वेशन मेळटा काय मेळना वो इम्पॉर्टंट. कारण भंडारी समाज हो सदांच राजकीय दृश्ट्या आपण प्रबळ तो सतत इलेक्शन जाले की वेगवेगळे अशे तरेचे राजकीय रणनीती आसता. तेंच्यानी टेक्निकल मुद्दो कितें काडला भंडारी समाजान तांकां 27% जे आरक्षण ओबीसीन तातूंत ते म्हणटात की आमी त्या ओबीसीन 50% पेक्षा जास्ती आसा म्हणून आमकां आनीक रिजर्वेशन विदीन रिजर्वेशन जाय. ना ते ओके हांव तशें म्हणना जें कितें तांकां न्यायान आसा कायद्यान आसा तांकां मेळपाक जाय. कायदो कितें सांगता तांकां जर तांची जर संख्या बरी आसा योग्य आसा तांकां जर रिजर्वेशन मेळपाक. सो जर हो जर सर्वेक्षण फाटलो जर पळय रिकॉर्ड आहा तो जर सारको ना सरकारान हें सर्वेक्षण फाटल्या आतां आमी पळयता न्ही फाटल्या वर्सभर भंडारी समाज मागता आनी भंडारी समाजाचो पुळको आयिल्ले हेरी फुडारी मागतात. सीएमान ताचेर कमेंट केल्ले तुका भंडारी समाज पुळको आयलो म्हणून आपल्याक कळटा. ना पण म्हाका एक विजयाचे कौतुक करी सारकें दिसता. तो त्या समाजाचो ना तो ओबीसी ना तरी पण तेणी तो विशय मांडलो. मी भंडारी आमदार विधानसभेत ना तेंच्यांनी मांडूच येयल्लो न्ही. तेका तुम्ही दोष दिण्यापेक्षा तेणी कित्याक मांडलो तेणी तरी मांडलो न्ही. हांवें न्ही एकदां भंडारी समाजाचें एक डेलिगेशन संपादक म्हणून म्हाका मेळपा आयिल्लें. हांवें तांकां म्हणलें तुमचो सगळ्यात व्हडलो लिडर कोण. आनी मागीर आमी चर्चा केली तातूंत भितर एक आयलें तें अशें की भंडारी समाजाचो सगळ्यात लिडर जावन गेलो तो मनोहर पर्रीकार म्हणून. कारण मनोहर पर्रीकारान कितलेशे भंडारी समाजाच्या लोकांक जिखून हाडले मंत्री पयले खेपे जिखून हाडले तांकां मंत्री केले तांकां एक स्टेटस दिलो. हे खरें न्ही कितल्याय कोणे आरोप. सो कशें आसा भंडारी समाजांतल्यान हें नेतृत्व केन्ना तरी येवचें पडटा. आपले ताज्या समाजांतल्यान येवन ताणें धसास लावन हे राजकीय सामाजीक हे दोन प्रश्न आहात. आमकां दिसता भंडारी समाज सगळे सुखवस्तू काय म्हणून कारण तांचे कडेन राजकीय पावर आसा अशें तरी एक चर्चा जाता. सो ह्यो गजाली करच्योच पडटल्यो सरकाराक. ते सर्वेक्षण करून तांकां जाय योग्य प्रमाणाचेर तांकां राजकीय आनी तांकां सामाजीक हो जो विशय आसा न्ही तो सामको क्लिश्ट विशय आसा खंयच्या जातीचो. आयज तेंच्यांनी आनी एक चर्चेक विधानसभेन एक मुद्दो आयलो की ह्युमन रायट्स कमिशनान एक ऑर्डर दिला. तांचें म्हणणें अशें की खंयच्याय समाजाचो दाखलो जो डेप्टी कलेक्टर इश्यू करता जो सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री इन्सिस्ट करता तेचे खातीर समाजाची समाज संघटना जी आसता त्या समाज संघटनेचो दाखले अनिवार्य करनाका कंपल्सरी करनाका असो ह्युमन रायट्साचो हें आसा. तर तेच्या कॉन्ट्रेडरी स्टँड आयज सरकारान विधानसभेत घेतलो. ते म्हणटा की तो दाखलो जाय नाल्यार जापसालदारकी घेतलो कोण तो अमक्या समाजाचो म्हणून. सरकारचें म्हणणें बरोबर आसा पण तेचे कित्या खातीर आयलो भंडारी समाजाचो एक गट ह्युमन रायट्सा कडेन पावलो. फोंड्याची पुलीस कंप्लेंट जाल्ली दुसरो गट सर्टिफिकेट दिताले तेच्या अगेन्स्ट पयलो गट पुलीस कंप्लेंट करपाक पावलो. तेका तेंच्या दोन फायटीन ते जाले. तर खरें म्हणजे हो सरकारा फुडलें व्हडली चॅलेंज आसा की प्रत्येक समाजान दोन तीन जर अशे गट जाले जाल्यार खंयच्या गटाक रिकग्निशन दिवपाचें. आनी जेन्ना प्रबळ समाज जाता न्ही आनी राजकीय दृश्ट्या जेन्ना प्रबळ जाता तेन्ना अशे खूब गट जावप इलेक्शनाक लटाफटी जावप संघर्श जावप हे कॉमन आनी भंडारी समाजान ते जाता. सो तशें व्हडलें कारण हें सगळें देशभर चल्लां. आनी भंडारी समाजाक तर खूब हांव तरी 25 वर्सां पळयता ते झगडत आसता. परंपरा आसा परंपरा तेंची म्हणजे केन्ना ते एकठांय येयले अशें ना.
सो दुसरी गजाल आमी आतां तो ओल्ड गोवाचो बंगलो. पळय हय. आहा तो इतलो तेंप तसोच एक धुमसत दवरला ताचे भितर कोण निर्णय घेना आनी तो निर्णय घेवपाचे कोणाक इंट्रस्ट ना. मेन म्हणजे जे फाल्यां जर म्हाका दिसपाक लागलो फाल्यां जर काँग्रेस सुद्दां सत्तेर येत न्ही तो प्रश्न सुटपाचो ना. प्रश्न सुटपाचो ना म्हणजे कितें की जे खंयचेय इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन धरा इरिग्युलर कन्स्ट्रक्शन धरा हाची मुळावी जी जापसादारकी आसता ती पंचायतीची आसता. सरकार म्हणून डायरेक्ट खंयचोच सरकार असल्या बेकायदेशीरपणाक जबाबदार नसता. बरोबर. विधानसभेत तुम्ही चर्चा करू शकता पण सरकारा कडेन बेकायदेशीर प्रश्न जेन्ना केन्ना येता बेकायदेशीर प्रश्न येता तांकां ज्यो पळय मान्यता दिल्यात हय त्यो मान्यता योग्य दिल्यात काय कितें हय. आनी मान्यता घेना आसतना ताणें कन्स्ट्रक्शन केलें काय कितें हांगा तशें ना. आणि construction- हांगा तांचे कडेन सगळे सगळे लायसन्स सगळे आशिल्ले. हांगा सगळे लायसन्स आसा म्हणून ते हायकोर्टान जिखल्यात. हय. हायकोर्टान ही केस परत गेल्या आनी परत तांकां फेवर जाले. जाले म्हणून ती सुप्रीम कोर्टान सुप्रीम कोर्टान गेल्या. काय हातूंत भितर दोन निकश आसात. एक पयली गजाल ओल्ड गोवाच्यान एका तेंपार कोंकण रेल्वे ओल्ड गोव्याच्यान वचपाची वचपाची आशिल्ली. ती थंय लोकांनी विरोध केलो डायवर्शन केलें ते ओझा कमिशना मुखार कितलेशे जाले. सो ताजे डायवर्शनय जालें. हे डायवर्शन जातकीर सरकारा कडेन बाबा निकश आसा काय कितें सरकारान ताजो एक परत बोळ जाता एक मास्टर प्लॅन आसा काय कितें रिजनल प्लॅनान भितर आमी अशे तरेच्या ओल्ड गोंयचे एक इंटरनॅशनल एक टुरिझम सेंटर इन विज रिलिजियस Religious सेंटर center. अशे वेळार ताका बाबा आमी एक ताजो निकश ठरयलो काय कितें फुडल्या 50 वर्सान ओल्ड गोवा आसता तशें दवरतलो काय कितें. सी युरोपाक तूं जर खंय गेलो न्ही तांचे किल्ले आसात तांचे राजवाडे आसात तांचे टुरिस्ट जे पळय कितें स्पॉट आहात ते तांणी 100 वर्स तशा तशें दवरल्यात. थंय कसलोच डेव्हलपमेंट जावना. थंय लायटीच्यो वायरी नासतात. सारकें. ताका लागून जर 100 वर्सां पयलींचे एक जर फिल्म जर शूट करपाचें आनी युरोपान तांकां तशा तशें मेळटा. हांगा तशें ना. हांगा दर 5 वर्सांनी तो वाठार असो बदलता. आता लायटीचे वायरी लोंबकळटात म्हणून सरकारान काढले जाल्यार आता केबल लोंबकळपाक लागले. हे रे व्हडले केबल घाल्यार हांव 70 पळयल्ले ते सांगतात लोंबकळटा ते. लोंबकळटात. सो सरकारान ओल्ड एक लक्षांत दर ओल्ड गोवा हे फक्त कॅथलिकांचे सेंटर न्ही. इट्स ए इंटरनॅशनल सेंटर. लोकांक एक क्युरियोसिटी आसा. पण म्हाका दिसता की सगळ्याची जापसालदारकी पयली जी येता ती पंचायतीरूच येता. सारकें. तो बंगलो आता समजा बांदलो कोणी इलिगल बांदलो इरेग्युलर बांदलो तेतून आमी वचया नाका. तो बंगलो काय एका रातीन उबो जावंक ना. पंचायतीचे तूं परत पंचायत म्हळ्यार कोण ती सांगपा येता. तुवें आतांच सांगलें हय. पंचायत म्हळ्यार कांय ते पयलीं आमकां दिसता पंचायत म्हळ्यार इलेक्टेड पंच पंचायत म्हळ्यार सरपंच अशें सरपंच ना. पंचायत म्हळ्यार सेक्रेटरी ग्रामसेवक कोण पंचायत म्हळ्यार एकदां तो मंत्री आसता. मंत्री आसता बरोबर. सो पंचायत म्हळ्यार आमी ते अशे तरेन घुसपागोळ करून दवरला. दवरला की म्हणून हांव म्हणटा की असले हातूंत भितर सरकार एक मास्टर प्लॅन घेवन येवपाक मास्टर प्लॅन जाय कितें जातलें कितें जावचें 50 ना. वर्सान कितें जावचें न्ही क्लियर जाय. म्हाका दिसता की कांय सिटीचे तेंच्यांनी अशें मॅपिंग करचें पडटलें. तुमची मडगांवच्या म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग आसतली म्हापशेच्या म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग आसतली exactly. हेरिटेज व्हॅल्यू आसले. आतां पणजे तुमकां सांगता पणजे जी CCPची बिल्डींग आसा त्याच्या सायडीक एक बिल्डींग आसली. आतां नवीन बिल्डींग म्हणटा म्हणून तेंच्यांनी ती मोडून उडयली. एक्झॅक्टली. आमच्या गोंयांतले पयले टेलिग्राफ ऑफिस ते आतां कोणाक दाखयतलो टेलिग्राफ ऑफिस काय करूंक ना. पणजे ही खरी म्हळ्यार एक हेरिटेज Heritage सिटी city. म्हणून डेव्हलप करपाक आशिल्ली. पणजेचे 100 वर्साचो प्लॅन रेडी आसपाक तेच जाय. न्हय. आज जर तूं जर पणजेचे 1961 कितें जालें हें म्हूण दाखोवपाक लागल्यार पणजे आतां जुंता हावसय पाडपाचे आहात ते. एक्झॅक्टली. जुंता हावसाची काणी वेगळी. काणी वेगळी. जुंता हावस ते इतले बिभत्स जालां हय. ते 7 सिटीचे हातूंत ते टिकपाचेच ना. थंय कोण नासता ते म्हाका दिसता फक्त उंदीर जाल्यात थंय. बरोबर. So ते ताजे बद्दल एक वेगळो पुनर्विचार करचो पडटलो. पूण पणजे हे व्हडले इतले ओल्ड घरां हे सगळे बाबा पुलीस स्टेशनाच्या फुड्यान आसलेली ती मिलिटरीची बाराकी सारकें. आतां थंय जर कांय खाजगी घरां जर आसत न्ही हय. तांकां अशें तरेचो एक प्लॅन आशिल्लो तांकां सिटींतल्यान तांकां भायर व्हरप. ओल्ड गोवा तांकां कशें फोंतेनसाक थोडी मदत करता सरकार मेंटेन करपाक तशें कितें तरी तेंच्यांनी करपाक जाय. करपाक जाय. करपाक ही जाय. सबंद गोंयची फक्त ओल्ड गोवा न्ही सबंद गोंयचे बाबत हें करचें पडटलें. गौरीश येस सर. आता फुडले इश्यू सर कॉलिंग अटेन्शन आशिल्ले. कॉलिंग अटेन्शना सर एक 2-3 महत्वाचे मुद्दे येयले. तितून सगळ्यात पयलीं आमी पळोवया नेम एंड सरनेम चेंज जो अमेंडमेंट एक्ट जाल्लो 2019 तेजे संदर्भात सर डिस्कशन येयलें. हो जो कॉलिंग अटेन्शन तो विरेश बोरकार आनी विजय सरदेसायान घातलेलो. तेंचे अशें म्हणणें आसा की गोंयकारांची जी नांवां तशेंच आड नांवां घेवन हे भायले लोक जे येतात जे दुसरी जातीचे दुसरी धर्माचे आसून सुद्धा जे हिंदू क्रिस्तांव जे गोंयची जी नांवां आसात ती नांवां वापरतात आणि खंय तरी तेका लागून गोंयचे जे खरे जे ट्रेडिशनल जे गोंयची जी नांवां आसात
त्या समाजामध्ये त्यांची नावं पावतात. विरेशान सर एक बरें एक्झाम्पल दिलें. विरेशान सर अशें सांगलें की सभापतीचेच आडनाव घेवन सर ताणें एक्झाम्पल दिलें. तवडकर समज सरनेम कोणें बदलून भायले मनशान भायलो कोणी येयलो आनी तेणें आपलें नांव समज तवडकर केलें जाल्यार तवडकर केलें जाल्यार म्हणपा लागलो तुमची कम्युनिटीची जे भुरगे आसात, जी चेडवां आसात ती लग्न जातना हो तवडकर फॅमिलीचो म्हणटले आनी तो तवडकर फॅमिलीचो म्हणटले आनी मागीर ते तेंगेर लग्न जावपाची चिंततले. पूण तेजे फाटल्यान तो मनीस खंयचो कितें ते कोण काडटलो काय म्हणून विरेशान काडलें. मागीर तशेंच प्रॉपर्टीचे जे इश्यू आसात ते प्रॉपर्टीन सुद्दां सर घुसोवंक शकता. समज नांव चेंज केली, नांव समज कोणाच्या नांवार प्रॉपर्टी आसा तेंची समज तांकां प्रॉपर्टी हडप करपाक जाय तर नांव बदलून ते प्रॉपर्टीनी सुद्दां घुसोवंक शकतात. तशेंच क्रायम जे जातात महत्वाचे म्हटल्यार जे क्रायम जातात आनी पेपरार दुसरे दीस जे छापून येता अमके अमके मनशान हो क्रायम केलो म्हणून, जाल्यार तेन्ना हे भायले लोक येतले ते आमचे गोंयची सरनेम घेतले. आतां अमके एक मनशान नायक मनशान समज हो क्रायम केलो जाल्यार लोकांक दिसतले तो गोंयकार मनीस आनी तो त्या गांवचो मनीस म्हणून. सो हे जे सगळे आसा हे सर तेणी व्यवस्थीत पद्दतीन सर सत्ताधारी तशेंच ओपोजिशन जे आमदार आशिल्ले तेणी मांडले. आनीक तेजेर सर एक पळय सारकी एक अजापाची गजाल म्हणजे विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डाचो आनी काँग्रेसीचो आमदार आल्टोन डिसोजा. सो तेणी हे जे आसा हे विदेशान जे मागलेले पोगो थंय लागपाक जाय म्हणून पोगो करून आरजेची जी कॅम्पेन आशिल्ली तितून खंय तरी विजय सरदेसाय आनी आल्टोन हेणी दोगांनी हात घातलो आनी म्हटलें हांगा खंय तरी पोगोचो कायदो जो आसा तो लागपाक जाय. जसो सीएमान फाटल्या दिसांनी एक्सप्लेन केल्लो पोगोचो कायदो ऑलरेडी आसा म्हणून, जाल्यार तो पोगोचो कायदो हांगा लागपाक जायो. गौरीश हो इश्यू 2027च्या इलेक्शना मेरेन म्हाका दिसता एक सगळें स्थिरीत रावतलें. कारण नांवां बदलपाचो इश्यू आमी कितले वर्सां जाल्यार आयकतात आनी पेपरांनी जाहिराती येत आसतात. कोण तरी 1990 हो जेन्ना कायदो येयलो पहिल्यांदा कायदो कित्या खातीर येयलो ते आमी पहिल्यांदा समजून घेवया. कांय जाणांची पोर्तुगीज टायमाचेर नांव बरोवपाची जी पद्दत आसली ती सेपरेट आसली. शाणू बरयतना एक्स-ए-एन-ओ बरयताले ते. हांव पळयता न्ही म्हजें नांव जें पळय म्हजें बर्थ डेट जें पळय आहा न्ही तें आसा NAIQUE सारकें नायक आनी ते मरे उच्चारा प्रमाण आडनांव बरयताले. ही एक ताजी खासियत आशिल्ली. पूण मागीर आमी ती ताजें भारतीयीकरण करून नायक केलें. ते करपा खातीर म्हणून सुटसुडीत जावपाचें म्हणून 90 तो कायदो आयिल्लो. त्याचो गैरवापर भायले लोक येवन करतात हे लक्षांत आयल्या उपरांत 2021 एमेंडमेंट आयली. कितें एमेंडमेंट आयली की जो एप्लिकंट आसा त्याचो जल्म हांगा जाल्लो जावं आनी तेच्या आयदर पेरंट्स बापायचो कित्याक आवयचो जल्म गोंयचो जाय, गोंयांत रजिस्टर्ड जाय असो तो कायदो सांगता. आतां हो जर कायदो पळयलो जाल्यार आक्षेप कित्याचेर हा तो सांगता. एखाद्या मनशान आपलें नांव बदललें, कितें तेणी धारण केलें जाल्यार तेचें मूळ बर्थ सर्टिफिकेट बदलना. आयचो आक्षेपाचो तेंचो जो अपोजिशनाचो मुद्दो आसलो तो सर्टिफिकेट घेवन तेणी मूळ बर्थ सर्टिफिकेट बदलपाक स्टार्ट केल्यात. म्हणजे एखाद्या मनशाचें मूळ जें नांव आहा तें बदलपाचें कोणाक अधिकार ना. तो ते सर्टिफिकेट दाखोवन हांव तोच हो अशें ताका सर्टिफिकेट मेळटा. म्हणजे तेचें पयलींचें नांव हें असलें करेक्टेड तेचें नेम हें आसा अशें ताका सर्टिफिकेट मेळटा. पण तें दाखोवन तो बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करूं शकना. दुसरो तातूंत आनी एक लूप होल चर्चेंतल्यान फुडें आयलो तो खूब सिरियस आसा. GMCन किंवा आनी खंयच्या हॉस्पिटलान एखादे भुरगे जल्माक आयले की ताका एक ब्लँक फॉर्म दितात. ताचेर ते भुरग्याचे घालपाचें नांव घालपाचें, बापायचें नांव घालपाचें, आवयचें नांव घालपाचें. आतां हॉस्पिटल ऑथॉरिटी किंवा एडमिनिस्ट्रेशन खंयच्याय पद्दतीन चेक करिना की तेच्या बापायचेंच तें नांव आसा, तेच्या आवयचेंच तें नांव आसा आनी त्या भुरग्याचें नांव तें आतां जावपाचें ते घालतले मागीर. तर ते चेक करिनासतना एक बर्थ सर्टिफिकेट कॅन बी जनरेटेड. न्ही पूण हें मरे एका तेंपार लोकांक दिसतालें तें व्हडलें म्हत्व ना म्हणून सो चॅक करपाची यंत्रणा तयार जावन आशिल्ली. आतां हळू गोंय म्हणटा तें हांव कोण आनी समाज म्हळ्यार कोण, समाजाचें नांव अशे तरेन जे ज्यो कितें गजाली आयल्यात ताका लागून आतां प्रत्येक जाण आपल्या आयडेंटिटी हो प्रकारान भितर घुसपाक सोदता. आनी ती आयडेंटिटी गोंया कडेन हांव गोंयकारपणा कडेन संबंदीत आशिल्ल्यान प्रत्येक जाणां दिसता तें नांव बदलचें. पण जाधव कमिशन जो लँड ग्रॅबाचो जो चवकशी जेणी केली, 1 मॅन कमिशन आशिल्लो, तेणी अशें म्हटलें की एखाद्या माणसाचें नांव जें आसा
त्याच नावाचो दुसरो मनीस आयलो आनी तेणी सायन केलें ते डॉक्युमेंट जाले. म्हणजे खंय अशी तोच मनीस आसा काय ना हे व्हेरीफाय करपाची खंय यंत्रणा ना. म्हणजे आतां बर्थ सर्टिफिकेट जे केलें म्हणटा न्ही तर विरेशाचो बी जसो आरोप असलो की वेंझीने अशें सुचयलें की अशी प्रॉपर्टी ग्रॅब करपा खातीर हे नेम चेंज जावंक शकता. म्हणजे तेंच्यांनी उदाहरणां फुडें दिवंक ना. एक दोनच प्रकार आसतले, असतले बरोबर. पूण एक गजाल तुका सांगता हो विशय सोंपयता तेन्ना एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट सगळे लोकांच्या नदरेन तुज्याय नदरेन हाडटा. फाटल्या 5 वर्सांचे 500 वर्सांची जर आमी रिकॉर्ड काडलेली लोकांचे आड नांवां गोंयांत कशी बदलत गेल्यात अशे तरेची म्हायती मेळटली की खूब लोकांक धक्को बसतलो. सारकें. मुस्लिमाचे कॅथलीक जाल्यात, कॅथलिकाचे हिंदू जाल्यात, हिंदूचे कॅथलीक जाल्यात, गोंयान भायले लोक आयल्यात कितले. सारकें. तुका लक्षांत धर बार्देस जेन्ना पोर्तुगेजांक बार्देस हो ओसाड भाग आशिल्लो. पोर्तुगेजांक जेन्ना वसवपाचें आशिल्लें कारण तांकां महसूल जाय आशिल्लो, शेती बागायती रानांतलीं कामां प्रोडक्शन हें करपाक लोक जाय आशिल्ले. पूण ताणें जेन्ना पळय बॉर्डर उक्ती केल्ली मोठ्या प्रमाणाचेर लोकांक गोंयांत आयले. तांची नांवां कितें आशिल्लीं ती नांवां बदलली कशी, सामाजीक बदल कितें जाले हे जेन्ना हे हाजेर कांय प्रमाणाचेर संशोधन चालू आसा. कांय जाण खाजगी लेवलाचेर, कांय जाण संस्थात्मक लेवलाचेर संशोधन करतात. पूण हे सगळे हो सगळो जेन्ना रिकॉर्ड येतलो जाल्यार गोंय कितें काय म्हणून एक प्रश्न येतलो. एक्झॅक्टली. गौरीश आमचे कडेन चड वेळ ना, आनी कितें सांगपाचें आसा तुका? हय सर इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर सर डिस्कशन जालें. तेजेर बिलाचो जो टॅरिफ वाडोवपाचें जे आतां जावपाचें आसा सो तेजेर सर डिस्कशन जालें. तेजेर युरी आलेमांव जो आसा युरी आलेमांव सर एक म्हत्वाचें अशें उक्ताडार हाडलें. ते म्हणटा 600 कोटी सुमार सरकारी जी खातीं आसात इन्क्लुडींग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 600 कोटी सुमार तेंची बिलां पेंडींग आसात. आनी तुमी लोकांची जेन्ना बिलां वाडयतात तेन्ना तुमकां चडांत चड 200 कोटी मेळटले म्हणून. जाल्यार ते पयलीं 600 कोटी जे खात्या कडल्यान जे घेवपाक जाय ते पयलीं घेयात आनी लोकांची बिलां वाडोवपाची तुमकां गरजूच ना म्हणून अशें सर युरी आलेमांवान सांगलेलें आसा. आनी तेजे भायर सर मिटर जो आतां भितर आसता म्हणल्यार कोणाचे मिटर वाचूंक मेळना म्हणून तांकां सर नोटीसी काडलेली आसा. 39,000 लोकांक अशे नोटीसी काडलेली आसा की मिटर आतां तुमकां वाचूंक मेळना म्हणून. जाल्यार युरी कितें म्हणटा की एक सायडीक तुमी स्मार्ट मिटर वापरूय म्हणटात जाल्यार दुसरी सायडीक तुमी हे तांकां मिटर भायर काडा म्हणून तुमी तांकां कित्याक सांगतात काय म्हणून, लोकांक त्रास कित्याक करतात काय म्हणून. सो हेचेर सर डिस्कशन जालें आनी मिनिस्टरान सर सांगलेलें आसा तो टॅरिफ आहा तो सर कमी कर्नाटका पेक्षा कमी जातलो म्हणून. कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगणा, पंजाब जे आसात म्हणल्यार ओपोजिशनाचे जो हे आसा राज्य आसात. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे नंबर 1 सर आयज हांव विजय सरदेसाय म्हणटा. ज्या तरेन तेणे तो समाजाचो प्रश्न मांडलो त्या तितून सर कळटालें तेजी स्टडी सारकी वेवस्थीत आशिल्ली. आनी ज्या तरेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो बीन जे प्रश्न मांडले जाल्यार दुसऱ्या नंबराचेर सर युरी आलेमांव लागता. आनी एक सत्ताधारी एज सदाम भशेन चीफ मिनिस्टर मरे. हय सर सीएमाकूच सर उठोन आन्सर दिवचे पडटात कित्याक तो कसो जाल्यार चीफ मिनिस्टर आसा आनी तेजी जे हे उत्तर दिवपाची पद्दत आसा ती वेवस्थीत आसा. आनी ताजो भितर इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कितें ऑपोजिशन जो सामको खर ऑपोजिशन करता तो विजय सरदेसायान सामकी विधानसभा सुरवात जाली त्या वर सीएमाक अभिनंदन केलें. हय हय ना पण विजयान आयज न्ही ओबीसीचो जो प्रश्न आसलो न्हू थंडपणे प्रश्न विचारले. म्हणजे कोणाकय दिसताले की तो हे करिना पण तेचे प्रश्न इतले खर आसताले की उत्तर दितना सरकाराक फाटी फुडें चिंतचें पडटा. तो फुडलो क्वेश्चन कितें आसतालो थंडपणे विचारले तुम्ही कितल्या जाणांक नोकऱ्यो दिले, मागीर ते शिक्षणाचे तुम्ही फुडें कितें करतले, मागीर ते 27% कशे ठरयले तुम्ही 27% कशे ठरयले हे सांगतना सुभाष प्रदेसाय फुडलो क्वेश्चन कितें आसतलो ते कळोवंक नासलें. तो कितें म्हणटालो आमी डबल म्हायतीचेर दिले. एक गजाल बरी हे जे पळय अधिवेशन 15 दिसाचें आसा, वेगवेगळे प्रश्न आयल्यात आनी विधानसभा वेंचणूक जितली लागीं येता तितल्यो आमच्यो विधानसभा अधिवेशनात आकर्शक जायत रावतले. दुसरें म्हणजे कितें की मुख्यमंत्री पदा वयल्या व्यक्तीक
कितलो अभ्यास करचो पडटा न्ही सारकें. हें कळटा म्हणजे एक बारीक बारीक क्लॉज खंयचो तरी कायदो आसता तेचो क्लॉजाचो अर्थ कितें म्हणजे कितें कार्लोस आल्मेदा जेन्ना हें करता म्हणजे कार्लोस फेरेरा जेन्ना हें करता प्रश्न काडटा तर तो क्लॉजीस फुडें हाडटा हेतून हें म्हटलां खूब किचकट कायदे सारके तो वाचून हेचो अर्थ असो जाता तेन्ना ताका उत्तर सीएम जेन्ना दिता न्ही तेन्ना तेचो अभ्यास लक्षांत येता की तेणी तेचो अभ्यास केल्लो आसा. भाजपाक प्रमोद सावंताक तितलो अभ्यास करचोच पडटलो. कशें हांगा एक ताणें बेंचमार्क मनोहर पर्रीकरान घालून दिला. हांव जेन्ना विधानसभा कवर करतालो तेन्ना हांव जाणा ताजे बीजेपीचे कांय जे मंत्री आसताले तांकां उलोवपाक येनाशिल्लें. पर्रीकर म्हणटालो अरे बस रे बसयतालो मंत्र्याक आपूण जाप दितालो. ही परंपरा अजूनय चलता. ना, ताका करचेच पडटा. हें करचेच पडटा. वायट नाही. करचेच पडटा कित्याक नेतृत्व हे जशें सभाघराचे भायर आसता कित्याक नेतृत्व त्याच्या विरोधान कित्याक एक तर 3 फावट एक्सपिरियन्स आसलेलो विजय सरदेसाय, भाशेचेर बरी कमांड आशिल्लो वेन्झी विएगस आणि अभ्यास करून येणारो युरी आलेमाव आणि कायद्याचो कीस काडपी कार्लोस. आमचो वेळ सोंपला. धन्यवाद अवित बगळे आणि विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आमचो हा गौरीश गांवकार. गौरीश तुकाय धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श